आम्ही आता ह्या ज्वेलरीच्या क्षेत्रात जवळजवळ आमची परंपराच गेली म्हणल्यार जाता. आमच्या पूर्वजापासून आमच्याकडल्यान हो आमचो बिझनस चालू आसा. वास्तवीक पळोवंक जाल्यार जेन्ना भांगराची रेट जी कमी आसली त्या टायमार 3,500 रुपया पवन, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, 36,000, 40,000 पासून ज्या टायमाक आसले जेन्ना भांगर, त्या टायमाक लोकांची जे भांगर करपाची जी एक संवय जी आसली पळय ती अजून पर्यंत एक्चुअल ती कमतरता अशी कोणाक पडूंकूच ना. पूण ही कमतरता पडल्या कित्या खातीर, जी आयची जी परिस्थिती जी भांगराची रेटीची चलता ती ऑलमोस्ट पळोवंक जाल्यार लाखाक पावल्ली आसा भांगर. आयज ज्या टायमाक आमी फाटल्या 20-25 वर्सांक आमी जवळ जवळ एक बिस्कीट 70-80 हजारांक आमी एक बिस्कीट घेताले, 100 ग्राम भांगर घेताले, तेजी किंमत आयज 9 लाखाचेर गेल्ली आसा. पूण आयज पळोवंक जाल्यार लोकांक हेजो खूब त्रास सहन जाता. जे आयज कोणा कडेन भुरग्यांची कोणाची जी लग्न समारंभ आसा तांकां आयज चिंतून येता की इतके भांगर आमी कशें करतले. आनी ह्या कारणास्तव जास्तीन जास्त जे लोक आमचे कडेन जे वेव्हार करताले पळय, सदांचे पासून जे आमी वेव्हार करताले ते आमचे वेव्हार आतां थोडे तरी खुबशे कमी जाल्ले आसा. पूण आतां कशें आसा, जेन्ना म्हारगाय वाडली, जेन्ना जो लोक कोण पळय 5 पवनाची वस्तू करूंक वयता तो वस्तू आपली 2 पवनांक भागोवंक वयता. पूण 2 पवनांक सुद्दां जी भागोवंक वयतलो जाल्यार तो तांकां पॅटर्न जाय आसता, तो त्या पॅटर्नाक भागोवन येना. आनी आतां अशें घडोवन येयल्लें आसा की सद्या तरी जे वर्सा प्रमाणे आमी पाडव्याक जे गिरायक करताले, कस्टमर आमचे कडेन जे येताले ते यंदा तरी आमकां सारके कस्टमर कमी आसा. आनी चडशा लोकांक हे म्हारगायेक लागून भांगर कशें घेवप आनी भांगर घेवन आमी आमच्या आतां भुरग्यांची लग्न कार्य कशी करपाची हे चिंतेन खुबशे जाणांनी आतां अशें चिंतलेलें आसा की चल भांगराच्या बदलेक आमी पयशेच घालया, अशें थोड्यांचे विचार जाता. थोड्यांचो असो विचार येता की पयशे जर घातले जाल्यार ते नांव उरना. एक भांगर जर दिलें जाल्यार एक ती वस्तू ते घरान तरी उरता आनी केन्ना तेका उगडास येता आनी ते वस्तूचो फुडें आनीक कितें तरी एक वेव्हारान पयशे वाडटले अशें तेंचे तकलेन एक आसता कितें तरी. आनी भांगर म्हणल्या प्रमाणे आभुशण जे आसता पळय हे सगळे आमच्या महिला पुरुशांक आभुशणां ही आसा की ती प्रत्येकाच्या हेतून कानान म्हणा, गळ्यान म्हणा, कोणाक हातीन म्हणा हे जाय आसतातूच न्हय. हे भांगर म्हणजे पळोवंक जाल्यार आमच्या सबंद देशाक आनी चडशे करून आमच्या गोंयकारांक भांगरा विशयी खूब हें आसा. प्रत्येक जाण प्रत्येक वर्साक चवथीक म्हणा, दिवाळीक म्हणा, पाडवो येयलो म्हणा आनी अक्षय तृतीया म्हणा ह्या टायमार लोक खरेदी करता चडशी. पूण यंदा अशें जाल्लें आसा की आमी आतां पळयता की आमी सुद्दां चिंतेन आसा की हो आमचो बिझनस आतां फुडें आतां फुडली पिढी कशी चलयतली. म्हारगाय वाडत आसा आनी चडशे लोक आतां आमच्या हे धंद्यांतल्यान आतां फाटी सरूंक सोदतात. तितले इन्वेस्टमेंट करतलो, ताका इन्वेस्टमेंटूय खूब आसा. इन्वेस्टमेंट केल्या उपरांत पयशे परत ते येवपाक जाय, तशे पद्दतीन जायना. आनी हेजेर खंय तरी म्हाका दिसता खंय तरी कंट्रोल कितें तरी आसूंकच जाय. नाजाल्यार हो वेव्हार जो आसा पळय तो काही प्रमाणात थोड्या दिसांनी कमी जावंक शकता. म्हणून जे भांगर जे म्हणून आसा पळय, जी भांगर ही म्हणटा ती एक्चुअल गोश्ट ही गरजेचीच आसा. आमकां दिसता गरज ना, खावपाची गोश्ट न्ही अशें म्हणटा आमी. पूण आभुशणा शिवाय स्त्रियांक भितर एक हे सौंदर्य येना. म्हणून म्हाका दिसता हे भांगर दर अशें खंय तरी कमी स्टेबल अशें येवंक जाय. कमीत कमी 10,000 ते आनीक सकयल जर येत जाल्यार म्हाका दिसता हो आमचो भांगराचो वेव्हार मातसो बरो उरतलो आनी तो स्टेबल उरपाक जाय. पयलीं स्टेबल उरतालो. जर तर तुवें आमी पयलीं गोंयकारांक संवय आसा एक 50,000 घे आनी आमची एक 2 लाखाची वस्तू तयार करून दवर, आमी ती ऑर्डर घेताले. ऑर्डर करून दवरल्या नंतर ती 1-2 म्हयन्यांनी सुद्दां येयल्यार रेटीक फरक पडनासलो, कित्याक रेट स्टेबल आसताली. आयज रेट कितें दिसान दीस रेटीक फरक पडटा. आमकां सुद्दां प्रश्न चिन्ह येता की गिरायक कस्टमराचे पयशे आमी एडवान्स घेवचे कशे. एडवान्स जेन्ना आमी घेता आनी जेन्ना ताका आमी दिवंक वयता तेन्ना भांगर वाडलेलें आसता. त्या पयशांनी आमकां परत भांगर येना. आनी गिरायकाचो समज कसो आसता, आपणें तुका एडवान्स दिल्या वस्तूचे
पयलींचे रेटीन ते रेटीन आपूण तुका फारीक करता, पूण हेतून आमकां जाय तें लुकसाण जाता हेतून. हे आमकां लुकसाणीन आमी हो धंदो फुडें व्हरूंक शकना. हेका एक तो कंट्रोल हो आसूंकच जाय. कित्याक भांगरा विशयी बारीक नोट जर केले जाल्यार कंट्रोल हो ना कसो आतां दिसता. हेजेर कितें तरी एक गव्हर्मेंटाच्या बाबतीन सुद्दां एक खंय तरी गव्हर्मेंटान सुद्दां हेजेर एक विचारपूर्वक करून हे बाबा खंय तरी स्टेबल येवपाक कशें जाय हें पळोवपाक जाय. सध्या भांगराची रेट कशी कितें आसा? सध्या भांगराची रेट आतां 8,500 वयर गेल्ली आसा, प्लस ताका GST आसता. हेजो मिनींग म्हणजे कितें, जर तूं जेन्ना खरेदी करूंक वयता एक वस्तू ते पर ग्राम तुका 9,000च्या वयर पडटा. 9,300-400 अशें पर ग्रामाक पडटा. तें खूब डिफिकल्ट पर ग्राम न्ही तें. म्हणजे सादारणशी एक व्यक्ती जर एक कानातलो जर पार घेतलो जाल्यार काय 20,000 तरी 2 ग्रामाचो पार घेतलो 20,000 तरी जाय. सध्या आतां एक पवन कशें जाल्लें आहा? सध्या पवन पळोवंक वयशी जाल्यार जवळ जवळ 60च्या वयर वयता ते, 60,000च्या वयर वयता. गेल्या पाडव्याक कशें आसलें आनी हे हेका? गेल्या पाडव्याक जवळ जवळ 45चेर बी आसले. खूब म्हणजे खूब डिफरन्स आसा हेतून. म्हणजे एक बाबा 2% बी असो न्ही, मॅक्झिमम डबल वयता पळोवंक वयशी जाल्यार. तुमी आतां ती फेती बी म्हणून घेतात पळय, तेंकांय तुमकां दिवचें पडटा न्ही? आतां कशें आसा, जेन्ना आमी जो भांगर घेवन दागिनो आमी घडोवपाक वयता, जेन्ना आमी भांगर घेता रॉ मटेरियल म्हणटात तेका खूब प्रोसेस आसता. ते भांगर आमकां वितळोवपाक जाय, वितून मागीर आमकां तेजी तार लावपाक जाय, तार लागून आमकां ती लेटीचेर वचपाक जाय. जर एक भांगरची वस्तू जर कितें तयार करतली जवळ जवळ आमचे 4-5 कारागिरांच्या हातीन तें काम वयता. हेजोच अर्थ 4-5 कारागिरांच्या हातीन काम गेल्या नंतर आमकां तेका ठरावीक अशी तेका तूट घट अशी आसता आमकां. म्हणजे एक वस्तू जर तुवें 10 ग्रामाची वस्तू केली तेजेर आमकां तूट म्हणटा ती 5 वेस्टेज आमकां येता. त्या प्रमाणे आमी जी वेस्टेज आसा ती आमकां कारागिराक दिवचीच पडटा. जर तर आमी वेस्टेज कारागिराक दिना, जी तांकां कितें वेस्टेज वयता ती लॉसीस, जाल्यार तुका भांगर सारकें मेळूंक शकना. तेका लागून आमकांय खबरदारी घेवची पडटा. आनी जो कारागीर जो काम करता, आमी स्वता कारागीर करूनच आमी ज्वेलरी घेतलेली आसा. आमकांय खबर आसा की कारागीर म्हणल्या उपरांत कारागिराक कितें लॉसीस वयता. खंय तरी पॉलिशेक वयता, खंय तरी घासूंक वयता भांगर, खंय तरी आमी स्टोन बसोवपाक वयतात, खंय तरी तार पाट्याक आमी तार लावंक वयतात, खंय ना खंय 50 मिली 100 मिली अशे हे लॉसीस आसता. हे लॉसीस कारागीर आपूण स्वताहून भरूंक शकना. तेका लॉसीसय दिवचे पडटा. त्या शिवाय तांकां जी कितें मजुरी आसा ती सुद्दां आमी तांकां फारीक करता. हेजो अर्थ कितें, जर कोणाक वस्तू बरी दितलोय जाल्यार तेज्या फाटल्यान खर्च आसताच. सोंपेपणी गिरायक म्हणल्या नंतर आमी सवाय अशें दिवंकूच शकना. थोड्यांक दिसता की खंयसरी गेलो जाल्यार कोणें सवाय सांगता, कोण म्हारग सांगता, असो अर्थ न्ही. जेन्ना तुका बरें जर जेन्यून गोल्ड जाय अशें आतांची परिस्थितीन गव्हर्मेंटान बरें केल्लें आसा. 18 कॅरेटूय हॉलमार्क जाला, 20 कॅरेट हॉलमार्क जाला, 22 कॅरेट हॉलमार्क जाला. जेन्ना तूं परत विकूंक येता ते 18चे 18 मेळटा तुमकां, 20चे 20 मेळटा, 22चे 22 मेळटा. इतले आसून आमकां हॉलमार्क सुद्दां करतलो जाल्यार तेकाय आमकां खर्च आसा. हॉलमार्कींग आमकां टेस्टिंग घालचें पडटा, 2 दीस तेंचे कडेन दवरचें पडटा. टेस्टिंग जाल्या नंतर आमकां तेका जो कितें खर्च येता तो आमी थंय फारीक करता. हो सगळो खर्च काडून आमी जे कितें ठरावीक मजुरी आसा ती आमी बसयता गिरायकाक. म्हणजे सरकारान आतां कशें आसा, आमी आतां पयलीं जे भांगराचो जो वेव्हार चलतालो, लेन देन भांगर आमी घेवप दिवप, आनी आतांचें पळोवंक वयशें जाल्यार GSTच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटाक सरकाराक खूब फायदो आसा. ज्वेलर्सा कडल्यान GST जी वयता पळय, मॅक्झिमम म्हाका दिसता आमच्या ज्वेलर्स शॉपांतल्यान GST चड वयता. कित्याक एमावंट आमचे व्हडले आसता म्हणून. हेजेर सरकारान खंय तरी लक्ष घालपाक जाय. हो धंदो बरो कसो जावंक जाय आनी फुडें धंदो कसो टिकून उरूंक जाय हेजेरूय सरकारान लक्ष घालपाची गरजूच आसा. कितें अशें न्ही की हे आमी ज्वेलरी आसा पळय हो फुडें लोकांक धोकेदायी असो न्हय. हो हितून तूं बारीक गोश्ट जर चिंतूंक वयशी, जो कोण ज्वेलरीन इन्वेस्टमेंट करता तेजें पळोवंक जाल्यार एसेट कशें तयार जाता. एखादी तुवें कार घेतली, एखादी कितें कबड घेतलें, तुमी जर एक थोड्या दिसांनी जर ते विकूंक काडले तेजें व्हॅल्यू येयना.
तशें भांगराचें आसना. भांगरान खंय तरी एक 2% 3% तूं जर लॉस जालो सुद्दां जाल्यार तूं मजुरेटीन लॉस सांगूंक शकता. तसो व्हडलो लॉस पूण एसेट हे म्हणटा पळय ते प्रत्येका कडेन उरूंक शकता. जशें तुमी बँकेन दवरता पयशे तशें तुमचे कडेन घरान तुमचे कडेन पयशे उरूंक शकता. आनी येदा कदाचित तसल्या संकट काळाक तुमकां ते उपयोगाक येता. खंय तरी बँकेन धरून तुमकां लोन काडूंक मेळटा. कोणा कडेन मागपाची गरज ना. सो बेसिकली गोल्ड हो आतां दोन युजाक हे जाता. लोकांक मोस्टली लग्नाक बी जावं कितें सण आसलो जाल्यार लोक ज्वेलरी घेतात. बट आतां गोल्ड हॅज कम एज एन एसेट. सो इन्वेस्टमेंट पॉयंट ऑफ व्यूवान गोल्ड हॅज बिकम गोल्ड हॅज गिवन अ व्हेरी गुड रिटर्न्स. सो लास्ट इयर सुद्दां इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स बी तेंच्यांनी 9% मेळ्ळा प्रॉफिट्स. आनी गोल्डान तुका ऑलमोस्ट 21 to 30% रिटर्न्स दिल्ले आसात. सो मोस्टली आतां लोक अशे आसा दे हॅव डायवर्टेड फ्रॉम shares or share market to gold, because gold is a safe gold is called a safe haven asset. So कितें जिओ पॉलिटिकल टेन्शन्स जाले, रेसिप्रोकल टॅक्सीस बीन कितें जाल्यो जाल्यार गोल्ड इज द ओनली वन वीच इज होल्डिंग द वॅल्यू. सो लोक आतां गोल्ड एक एज एन इन्वेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटा. आनी इवन दो रेट्स वाडल्यो सुद्दां जाल्यार लोक जे घेवपाचे आसता ते लोक घेतातूच. म्हाजो पॉयंट ऑफ व्यू असो आसा की गोल्ड हो एक एप्रिशिएटींग एसेट आसा. जे लोक पयलीं 20 ग्राम घेताले ते आतां एक 20 to 30% मातशें लेस घेवन मातशें पण घेतातूच. पण डिनाय करना घेवपाक जावं हें करना. बट आनीकूय रेट वाडूंक शकता. देर इज अ टार्गेट ऑफ 1 lakh rupees एज पर इंडियन मार्केट. सो लोक तो रेट आनीक वाडत म्हणून थोडे म्हणून थोडे लोक एप्रिशिएट करता. देर मे बी एक फॉल येवं शकता, बट इट वील बी फॉर अ लिमिटेड पिरियड. जावं तो लिमिटेड आसतलो. परत एज अ थोड्या दिसांनी हरशीं म्हणून गोल्ड वाडटलेच. सो ते कमी जावपाचें ना. सो आय थिंक आपले थोडे सुद्दां जर तुमी बायींग केले जाल्यार इट वोंट हार्म मच इन टर्म्स ऑफ रेट. सो आय थिंक यू शूड बाय इन अ स्टॅगर्ड मॅनर. स्टॅगरींग मॅनरान तुमी जर घेतले गोल्ड जाल्यार म्हाका दिसना की देर वील बी एनी इफेक्ट. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.